सध्या फॉर्मेलिन फिश इश्यू प्रकरण वेगवेगळ्या तरांनी गाजत आसा. लोकांक अजून मेरेन कॉन्फिडन्स येवंक ना. सरकार कितलेंय सांगू की फॉर्मेलिन नुस्त्यान ना म्हणून, कोर्टान सुद्दां ते सांगतात की आमी हजारांनी टेस्टी केल्यो आनी आमकां तें नुस्त्यान फॉर्मेलिन सापडूंक ना म्हणून. पूण ही गजाल खरी काय फट अजुनूय सिद्ध करपाक सरकाराक यश येवंक ना. आनी ताका लागून खंयच्याय नुस्त्याच्या मार्केटान तुमी जर वचत जाल्यार लोकांची गर्दी 25% बी दिसता तुमकां. पयलीं जी आसताली ताजें फक्त 25% लोक दिसता. आज येतना हांव करसवाड्यार सदां एक मडगांवची गाडयो येवन खूब थंय गर्दी पडटाली करसवाड्यार वतना. थंय सुद्दां आयज पळयता जाल्यार एक 5 लोक म्हाका दिसलेले. हाजेरसून सिद्ध जाता की लोकांक अजून सरकार सांगता ताजेर विश्वास ना. आतां काल एक अशी घटना घडली की गोवा फॉरवर्डाचो ट्रॉजन डिमेलो हाणें पक्षाचेर कितें तरी एक वक्तव्य केलें आनी आमकां भितर हस्तक्षेप करपाचो ना, कित्याक तर ती एक तांच्या पक्षाची इंटरनल गजाल. पूण फॉर्मेलिन फिश इश्यू हो जो सद्या पब्लीक जाल्लो आसा, सगळ्या लोकांच्या जिविताक अपाय करपा सारकेलो आसा, ताका लागून आमकां मदीं पडचें पडटा. नाजाल्यार तांच्या ती पक्षाची इंटरनल मॅटर आमकां लागना. ट्रॉजन डिमेलोन जे कितें प्रस्न उपस्थित केल्या ते खरे लोकांच्या हिता खातीर केल्या. ताणें मागलां की आयवा सारकिली जी एक स्पश्ट काम करपी जावं नितळ काम करपी अधिकारी आसा, तिजो छळ जावंक फावना. तिजो छळ कित्याक चल्ला सरकाराचे वतीन हो ताणें प्रश्न केला. आयवा फेर्नांडीस हिका आम आदमी पार्टीन सुरवातेच्यान कॉंग्रेच्युलेट केल्या. तिजो जो स्टँड आसा ताका आम आदमी पक्षान सदांच तेंको दिला. हालींच कोलवा पंचायतीन जी त्या गांवची आयवा गांवची कोलवाची त्या कोलवा पंचायतीन तिका सपोर्ट केला. एक कॉंग्रेच्युलेशन दिवपी तिका ताणें एक रेजोल्युशन पास केलां आनी तिच्या फाटल्यान रावतले अशें म्हळां. तेन्ना आमी एंटनी फेर्नांडीस जो कोलवाचो सरपंच आसा ताकाय आमी कॉंग्रेच्युलेट केला की कितें तुवें बाबा हेच तिका जो सपोर्ट दिला. कोण तरी एक संस्था म्हणजे जी प्रतिनिधित्व संस्था आसता तांच्यांनी सपोर्ट केला म्हणून तुमचे आमी आभारी आसा अशें म्हणून तांकां मॅसेज केल्ली. आमी मागता की सालसेटींतल्या सगळ्या पंचायतींनी, कारण हो जो इश्यू सुरू जाला फॉर्मेलिन फिशाचो तो सालसेटींतल्यान जाला आनी सालसेटींतल्या सगळ्या पंचायतींनी आनी मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीनूय एक आपापल्या प्रत्येक बैठकीन आपल्या बसकेन एक रेजोल्युशन घेवचें आनी तिका तेंको दिवपाचो जाहीर करचो अशें आमी आम आदमी पार्टी मागता. जो प्रश्न उपस्थित जाला ताणें विचारलां की फॉर्मलिन इश्यूचेर गोवा फॉरवर्ड आपूण जो गोंयकारपण म्हणपी पक्ष आहा तो कित्याक उलयना आनी हातूंत ताजें कितें चुकलां. तर ताका आतां शोकॉज नोटीस धाडल्या. ती शोकॉज नोटीस धाडल्या हो तांचो इंटरनल प्रश्न, पक्षांतर गजाल ती आमकां लागना. पूण आमी कितें म्हणटा त्या भितर शोकॉज नोटिसीन कितें म्हणलां की हाणें 5 फावटी पयलीं घर वापसी केल्ली, आतां 6वे फावट तो घर वापसी करपाच्या तयारीन आसा. आरे तुमकां खबर आसली 5 फावटी ताणें घर वापसी केल्या तरी आसतना तुमी ताका वायस प्रेजिडेंट केला पक्षाचो, तरी तुमी ताका चीफ स्पोक्स पर्सन केलो. तेन्ना तुमकां कळोंक नासलें. जेन्ना तो आतां एक आपल्या पक्षाच्या विरोधान वता कसो दिसता तेन्ना ताजी सगळ्यो उणिवो आनी चुको तांकां दिसपाक लागल्या. नाल्यार इतले दीस ट्राजन भांगर मनीस आसलो. आमी म्हणटा ट्राजनाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता आम आदमी पार्टी, कित्याक ताणें जनहिता खातीर लोकांच्या हिता खातीर हो प्रश्न उपस्थित केला. ताणें खोशयेंसांतल्यान उलयला, तो काळजांतल्यान उलयला. तो मन की बात न्हय, ती दिल की बात. आम आदमी पार्टीक एक प्रतिक्रिया दिवपाची आसा. ती आतां वर्ल्ड रिनावंड काय ग्लोबली रिनावंड अशे शब्द वापरून जी आतां एजन्सी घालता म्हणटा सरकार, आमची इतलीच मागणी की अशे फॉरेन एजन्सी किंवा वर्ल्ड रिनावंड इंडियन एजन्सी नुस्तें तपासपाक घालपाची गरज ना. आमी एक सजेशन दिता. इवा फेर्नांडीस आनी तिचो जो पंगड, इवा फेर्नांडीस एंड हर टीम should be given a free hand to continue with their routine work. The government is paying them for this. They are salaried to do precisely this work. So here we don't require an internationally renowned agency. We are very confident that Eva Fernandez and her team, if they do this work, if they are allowed to do this work, कित्याक सांगता हांव आतां तांकां ब्लॉक केला म्हणून खबर आसा की they have not been allowed to do any work of testing of any food item post July 12th. सो तेंचे जर हातान जें काम आसा ऑलरेडी तांकां जर बरे भाशेन करपाक दिलें जाल्यार खंयचेच एजन्सीची गरज ना. आनी भायले अशे एजन्सी जावं कन्सल्टंट हाडून हें सगळें खरें म्हणजे शासनच तेंच्या कन्सल्टंटाच्या हातान दिलां अशें आमकां दिसता. आम आदमी पार्टी वन्स अगेन डिमांड्स लेट इवा फर्नांडीस एंड टीम कंटिन्यू विथ देयर रुटीन वर्क. रायजीस इज वन सायड यू आर नाव टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एजन्सीज आनीक आमी जे पेटिशन फायल केल्लें कोर्टान थंय प्रत्येक खेपेक
सरकाराचो वकील सांगता की फॉर्मलीन ना म्हणून. फॉर्मलीन ना जाल्यार वाय आर यू गोईंग ओवरबोर्ड टू ब्रिंग एजन्सीज लायक दीस. सो वी डिमांड दॅट लेट द प्रॉपर एजन्सीज, द गव्हर्मेंट एजन्सीज, we have the trust in the government agencies like that of Yuva Fernandes and team, let them do their work.